आता खबरो विस्तारान म्हादयचो खरो गळो काँग्रेसीच्या सरकारान आवळा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। 2007-2012 वर्सा मेरेन केंद्र, कर्नाटक तशेंच गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार आसतना काँग्रेसीक म्हादयचो पुळको कित्याक येवंक ना असोय प्रश्न तांणी ह्या वेळार केला। म्हादयचो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर बेगीनूच केंद्रान म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी स्थापन करची अशी आमी सरकारा कडेन मागणी केल्या। सडेतोड नायक कार्यावळीत संचालक संपादक राजू नायक हांचे कडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यान ही विधानां केल्यात। विदीन द बेजीन उदक यूज करपा खातीर तांकां परमिसेबल आसा। विदीन द बेजीन तेंच्यांनी हें उदक यूज करपाक जाता असो अवॉर्डाचोय बी तेतूंतल्यान आसा। तांकां आउटसायड द बेजीन व्हरपा खातीर 3.9 TMC उदक तेंच्यांनी भायर व्हरूं येता हो अवॉर्ड दिल्लो आसा। बट तो अवॉर्ड आमी चॅलेंज केला। जस्ट तुमी जशें म्हटलें की तेंच्यांनी 2-1 तांच्यांनी हलतारा नालाचेर तेंच्यांनी डॅम घालपाचो जो प्रयोग सुरवात केला आनी दुसरो म्हादईच्या उगम स्थानाचेर जो तेंच्यांनी डॅम घालपाचो आनी तो डायवर्ट करून परत मलप्रभेच्या हातूंतल्यान मेळोवपाचो जो प्रयत्न केला। पयलीं तेंचो डॅम घालपाचो प्रकल्प आशिल्लो तुमी म्हणटा तशें आनी आतां तेंच्यांनी लिफ्ट इरिगेशन स्किमांतल्यान ते लिफ्ट करतले। बट एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे इन केस चुकून जर तेंच्यांनी जर डॅम म्हणजे आपलो बंधारा घालपाचो जरी प्रयत्न केलो जाल्यार तांकां आउट ऑफ द बेजीन उदक जे 3.9 TMC सांगला हाज्या भायर उदक अकॉर्डिंग टू द म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या पलीकडे तांकां हें व्हरपाक मेळना। इल्लिगली तेंच्यांनी उदक जें डायवर्ट केलां तें सुद्दां स्टॉप करचें आनी तें स्टॉप जें आसा पळय न्ही हें म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी करूं शकता। म्हणून आमचो केंद्र सरकारा कडेन प्रयत्न आसा की तेंच्यांनी म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमी जाता तितके बेगीन फॉर्म करून घेतले जेणे करून गोंयचे रंदे कशाच पद्दतीन आमी जावपाक दिवचे ना। आमी काँग्रेस सरकारा सारकें न्ही जे 7 ते 12 पर्यंत हांव परत रिपीट करता जे 7 ते 12 पर्यंत तांकां म्हादईच्या बाबतींत खंयचेच पडूंक नाशिल्लें आनी तेन्ना आतां आरोप करता पळय न्ही तेय बी काँग्रेस सरकारानूच आशिल्ले। आतां कदाचित एक पार्टी मेंबर आसत बट तेन्नाय स्वता ते काँग्रेस पार्टीनूच आशिल्ले तेन्ना तांकां म्हादईची चिंता नाशिल्ली। आतां फक्त विरोधा खातीर विरोध करपाक जाय म्हणून तर कालच्या मिटिंगेक जर म्हादईचो इतकोच पुळको आशिल्लो जाल्यार मिटिंगेक भितरूय येवन उलोवपाक जाय आशिल्लें। थोड्या जाणांक म्हादई हें राजकारण करपाचें साधन आसा। म्हाज्या खातीर म्हादई ही आई इतकीच प्रिय आसा आनी गोंयच्या संवर्धना खातीर फुडल्या 100 वर्सां खातीर उदकाचें प्रोविजन दिवपी ही जीवन दायिनी आसा, लायफलायन आसा। तिजें इम्पॉर्टन्स म्हाका खबर आसा।